आयज म्हाका बरें दिसता आयज सगळो लोक पळय एकठांय जाला हो दिसता म्हाका पयले फावट लोक एकठांय जाला आनी कितेंय तर आमच्या गांवांत घडलें तर हे भाशेन आमची युनिटी आसूंक जाय कित्याक ही युनिटी पळोवन दुसरो हालोंक जाय आनी अशें जावंक जायना की इतले हाय टायडाक असली कन्स्ट्रक्शनां केन्नाच येवंक जायना आमच्या हितून गोंयांत पळोवंक अशें जाल्यार आयज एकल्यान केलें फाल्यां दुसरो करतलो आनी आमी ओगीच रावतले तर हे ओगी रावले जाल्यार आमकां काबार करतले आमीच आमकां काबार करतले येस ओ नो आमीच आमकां काबार करतले की हो एकवट तर दाखयलो न्हू हेच्या फुडें न्हू केन्नाच कोण आनी फुडल्या पावल पासून घालपाचो ना आयज आमकां शेकां घालपाक पासून कसलो त्रास सामको हे कन्स्ट्रक्शनां बांदतना फुडें धापडाचें शेक नाका हें कितें नाका जाल्लें तर आमची शेकां तर काडून उडयले आमी खंय वयतले आमचें जनरेशन हा नेक्स्ट जनरेशन आमचें हेचेरूच जगता आमी पासून येद्दी आसलेलीं भुरग्यांक ह्या शेकाचेर वयर काडल्या आनी जर तर आमकां शेकां घालूंक दिना जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आमकां हांगासर इतले आमी हांगा फिशरमॅन आमी आमकां आवय बाबायन आमकां ह्या दर्याचेर नुस्त्याचेर आमकां वयर काडलेले आहा आनी आयज पासून आमी तेचेरूच डिपेंड आहा येस ओ नो ताचेर आमी डिपेंड आहा आनी तेच तर आमचें काडून उडयलें जाल्यार आमी वयतली खूंय आमच्या बाल भुरग्यांक घेवन हांव हें म्हणटा कित्याक आयज पळय एक्शन घेतलां ते हे भाशेन हेच्या फुडें एक्शन घेवंक जाय आनी हेच भाशेन एकवट दाखोवंक जाय हो एकवट पळोवन न्हू सगळे जाण हालपाक जाय सामकें हालोंक जाय कित्याक आयज म्हाका फाल्यां तुका हें आयज आमी कंप्लेन दिलेलें पंचायतीक आनी डिफरंट डिपार्टमेंटाक आयज पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणीन पंचनामा केला सगळे इलिगलिटी कितें आहा तितले आमी दाखयल्या तांकां कितें कॉन्क्रीट केलां पळय तें तितून स्विमींग पूल आहा बांय आहा आनी तेणीन ग्रावंड फ्लोर पळय आहा तो फातरांनी लॅटरायट स्टोनांनी घेतलेलो आहा आनी दुसरे इलिगलिटी आहा तेणीन सँड ड्यूम डिस्ट्रॉय केल्ले आहा आनी हें पळय तेंचें पळय आहा कन्स्ट्रक्शन ओ शेक कितें म्हणटा पळय ते विदीन म्हाज्या हिसपान less than 30 meters from high tide line, maybe 20 or less than that also. So आमी रिक्वेस्ट करता द ऑथॉरिटीजांक हे पळय कितें इलिगलिटी आहा त्यो जाता तितले तेणी डिमॉलिश करचे आनी इट शूड बी रिस्टोर द लँड टू ओरिजिनल स्टेट. सरपंचान तुमकां कितें सांगलो? सरपंचान डायरेक्टली आमचे कडेन उलोवंक ना पूण तेणें आमकां एक एश्युरन्स दिला तुमी सांगता तो हें सॅटिस्फॅक्शन जावपाक जाय म्हणून. सो ताचो रिपोर्ट कितल्या दिसांनी येतलो इन्स्पेक्शनाचो? आमी तें विचारूंक ना पूण तेणी दिवपाक जाय आमकां एटलिस्ट दीस वीक ऑर नेक्स्ट वीक. म्हजें नांव प्रेमानंद दिवकर, प्रेसिडेंट ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम. हे कंप्लेन केले आमी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. हाच्या पयलीं हांगर कोणाकूच खबर नासली बाबा कितें एक्टिविटीज जातात. ही जी एक्टिविटीज जाल्यार आमकां दिसता की ड्युरींग द कोवीड टायम त्याचे कवरेज घेवन हे स्विमींग पूल आणि बाकीचे कॉन्क्रीट बांदकाम केल्लेलें आसा.
हे कॉन्क्रीट बांदकाम केल्लेलें आसा तो सँड ड्यून्स आमचे आसले. आतां आमी एक सांगता, गव्हर्मेंटूय सांगता ते सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून, पण आमकां दिसना हांगर सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट जाता कशें. हो सँड ड्यून्स डिस्ट्रॉय करून ताचेर स्विमींग पूल उबो केल्लो आसा आनी त्यो आमी गुगल इमेजीस गव्हर्मेंटाकूय दिल्लोले आसा, सगळे ऑथॉरिटींक आमकां आमी दिल्लोले आसा. जेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन लेस देन 30 or 10 within 10 meters from the high tide लायनाचेर जेन्ना येता, that means it becomes the encroachment in government property. हाचेर आतां एक दाखोवपाचें म्हटल्यार हो जो तेजो प्लॉट सर्वे नंबर 124 आनी आमचो आतां CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आसा पळय ताचेर हो सँड ड्यून्स दाखयल्लो आहा आनी त्या सँड ड्यून्साचेर ताणें आतां स्विमींग पूल बांदलेलो आसा. जेन्ना आमचें एकूच डिमांड आसा की हो जो कन्स्ट्रक्शन केला त्यांनी, पक्का कन्स्ट्रक्शन केला, जे फातर यूज करून कन्स्ट्रक्शन केला, जो स्विमींग पूल बांधला तो टोटली काडचो आनी आमचो बिचाचो जो एरिया आसा इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस. ही आमची मागणी आहा आनी एक शिटकावणी आमी हांगर दिता एज अ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम. ह्या कोस्टल एरियार याच्या फुडें खंयचीच एक्टिविटी येतली, we will be opposing that activity because it violates the Environment Protection Act 1986 आणि आम्ही एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक हांगर उबे रावलेले आसा आणि all the illegal activities will be highlighted and we will complain to the authorities for necessary action. आज आमचे कांदोलीम पंचायतीन एक बरी इनिशिएटिव्ह घेतली, तांच्यांनी इमिजिएटली हे इन्स्पेक्शन काढलें. तशेंच आमी बाकीच्यो ऑथॉरिटी मागता, CRZ ऑथॉरिटी आहा तांकांय आमी कंप्लेन केल्लें आहा, तांचे कडेन मागता थ्रू युअर चॅनल की तांच्यांनी हेची बेगीन एक इन्स्पेक्शन काडचें आनी तांच्यांनी ते इन्स्पेक्शन रिपोर्ट करून ताचेर नेसेसरी एक्शन घेवचें म्हणून अशी आमची मागणी आहा. की आमच्या बेल्टाक कांदोली जावन कलंगूट सिकेर हे इलिगेलिटी चलता बरी एनडीझेड एरिया आहा थिंगासर असली नाटकां चलता आनी कोत्ता चडशे भायले ते हिंगा चड गरज आहा सगळ्या गांवच्या लोकांक एकठांय जावन हेचे निशेध मारपाचो, नाल्यार आमचो हे बेल्ट उरपाचो ना. हे सगळे व्हडली सिटी जावन पडटली, फाल्यां आमकां एक दर्याचे देगेर वाट येवपाची ना. हांव कितें म्हणटा, जाता तितले आमचे पंचायती हेजे स्ट्रिक्ट लिगल एक्शन घेवन हे डिमॉलिश करचें म्हणून. हे बरें. हांव कांदे आनी हे वाडी रावता आनी भुरग्यापणासून हांगा ह्या वाड्यार आमी जावन आमी व्हडले जाल्ले आहा. आमकां एकदम वायट दिसता, कित्याक असलें कितें येयलां न्हू, हें सारकें बरें न्हू. आनी चड करून हांकां आमच्या वाड्या वयले भुरगे इतले आसतना हे हांगा पळयला आसतना उगीच रावले. हांव नकळो कित्याक लागून उगी रावले ते. आतां इतले जाण आमचे भायले कोण येयल्या, कानोयचे कालांगूचे येयल्या, आमचे 4च जाण आहा आमच्या ह्या वाड्या वयले. एकदम म्हाका दूख दिसता. अशें जावंक जायना. जाता आतां इतल्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला म्हणून तुमी हांगा येवपाचे आसले आनी तांकां सपोर्ट करून हांकां कितें तें दाखोवंक जाय आसलें. पूण तुमी कित्याक भियेला म्हाका कांय समजना. तो कित्याक म्हणटा फाटल्या दिसा व्हिडिओ जाल्लो तेन्ना तुमकां पयशे दिला म्हणटा. आतां म्हाका कांय समजना, आमी कांय कोणा कडेन पयशे घेवंक ना. हे आतां हे CRZ म्हणटा न्हू, हे CRZ आमी आतां 3 वर्सां जाल्यार आमी घातल्या नाल्यार आमचे अजून येना. हेंचे कशें जाता तें म्हाका कांय समजना. आं हे देल्लीकार येतले हांगा आनी हांगा बांदतले आनी दोरया आमचो काबार करतलो, आमचो लिंगोट काबार करतले. हें सारकें ना. फाल्यां तर दोरया जर वयर गेल्यार आमची घरां काबार जातली. आमी कितें पळयतले मागीर. ताका लागून सांगता कोणीय जावं कान्हूचे वाड्या वयले जावं येना तेंच्यांनी असल्या कामांक फुडें सरपाचें आनी हांकां कितें तें दाखोवपाचें. देव बरें. ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम लोटुल्लूस ब्रागांजा. आयज आमी हांगासर सायट इन्स्पेक्शनाक येयली along with the Candolim panchayat of Barrel and Company. आमी तर भितर वच जाल्यार इट वॉज अ शॉकिंग स्टेट. कित्याक जे पळय सँड ड्यून्स आसले तो सँड ड्यून डिस्ट्रॉय करून थंयसर स्विमींग पूल घातलेलो आसा आनी तो स्विमींग पूल कॉन्क्रीट केलेलो आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार एक कॉन्क्रीट वेल मारलेली आसा भितर जी फातरांनी बांदलेली आसा आनी ती वयर काडलेली आसा. Stage is put up. There is also a washroom made along with the basins. म्हाका दिसता हे सगळे वेजिटेशन पळय आसलें ते सगळे डिस्ट्रॉय करून हे बांदकाम केलेलें आसा. बट
I would also appreciate the effort made by the Candolim panchayat of coming and inspecting. खूपशे तेंचे स्टाफ पळय आहले ते तांकां हांगा हें कोर तहें कोर म्हणटाले, but the sarpanch and the other members of the panchayat told them to keep quiet आनी आमकां जाय पळय तशें इन्स्पेक्शन करपाक अलाव केलें. म्हाका दिसता CRZानूय हेचेर चवकशी करूंक जाय, कित्याक आमी CRZाकूय कंप्लेन दिल्लें आसा. When it falls within CRZ, I think the CRZ also should act on such illegalities which are happening in Candolim, in Kalangut and on the coastal belt area. Thank you.